सर्गींच्या जेवणात तुझ्या सोमिया पूर्वे आम्ही आया भक्ती मोगा तुका आम्ही हसिता कासा मोनाने सा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटयता येता आम्ही व्हडा संतोषा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती व्हडा उल्हासा जेवणात तुझ्या सर्गींच्या मंगळ बाबणीनो तुमकां समेस्तांक प्राजित कळाच्या निमाण्या आयतराच्या ह्या देवस्तुतेक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. प्राजित कळसो 500 आयतर संदर्भ आचरण करच्या ह्या संदर्भार सोमया जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगाचे मनीस आमी जावंक आज जेजू आज आमकां आपोवणें दिता. तशें आसतना आज एका मनाची काळज जी जावन इमेसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेश करून आमी मागया. हेचे दिसा 5व्या वर्साचो जल्मा दीस आचरण करच्या वक्ता देवाक अर्घ जावन मीस भेटयता जेसन एलियस मिनेजेस कॉलिंडेल लंडन. ताचेर ते बसोत विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. तशेंच अर्घ जावन मीस भेटयता कार्ल इहान आनी ताची आवय बापूय अरविंद मतायस आनी मेलिटा डिसोजा बचपे चायनान आसात तांचे बसोत विशेष करून मागया. तशेंच अर्घ जावन मीस भेटयता पीटर रेगवानी कुटाम रुजाई वडो तांचेर ते बसोती ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार मागया. आम्हा समेस्तां बसोत मागया. जे कोणाक मागता बसयलां सुगडास कडून तांचे बसोत मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाचे न्हू आमी सर्व एका कुटुंबाच्या स्पिरितान अर्घां बलिदान भेटोवच्याक ह्या देव मंदिराक आयल्या. आयची देवस्तुती आमच्या जिविताचेर दिश्ट घालूंक देवाचे दयेळेचो आनी भोगसाण्याचो अनुभव करूंक उलो दिता. नियमशास्त्र आमकां बऱ्या जिविताची वाट दाखयता पूण देवाची दयाळाय आनी भोगसाणें आमकां ह्या संवसारांत देवाचें राज बांदूंक प्रेरण दिता. ह्या बलिदाना वेळार देवाच्या मोगाचो आनी दयाळेचो अनुभव सदांच आमकां जावचे खातीर मागया. मंगळ बाबणीनो सोमयाच्या मोगाचो आनी दयाळेचो करून भोग जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून संदर्भार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फोव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. हे घडी वर्दोळे दांबया. मंगळा जेजू तूं भोव वर्तो दयाळ बिरमो दीस पूण तुजे बरी दयाळाई बिरमो दाखोवंक आमी चुकल्ले आसा. हेरांची निंदा केल्ली आसा, हेरां दुखयलेले आसा, सुकोन पडलेल्या वेळार भोगसूंच्या बदलाक तांकां अपमान केल्लें आसा. पश्चातापोवतो सोमया भोगसाणे मागोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. मुगाळा जेजू भोगसाणे दिवंक भोगसूंक जायते पोटी आमी फाटीं सरल्या.
दुखल्या मनशा परत दुखोवचें काम आमी केल्लें आसा. पश्चातापन भोगसाने मागून म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. पत्क्यांचो तुवें मोग केलोय, अपराध्यांक तुवें बक्षिलें. ते पोटी पत्क्यांक आमी आनीक गुणावकार केल्ले आसा, बक्षूंक पाटी सरिल्ले आसा. हांव तांची किळकुणां केली, तांकां आनीकय पत्काक लुटुल्लें आसा. पश्चातापन भोगसाने मागून म्हणटा हांव सोमया. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. तकली बघून देवाची काकूळ तो कृपा आतां आमी मागून घेवया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. प्रार्थुया. तिगडी बोरदोडे तांपया जे रे ते घेवन मिसाचें बलिदान भेटयता हांव. ते रे ते बसोत विशेष करून संदर्भार मागया. कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा, पातक्यांचेर मरणाचें फर्माण दिवंक तुका कसलीच खुशी बगना. बगार तांकां फावो आसलेले क्यास्त पयस करून तुज्या बोगसण्याची बुजवण तांकां दिवच्याक आनी शांतीन जिवंक लावच्याक तुज्या पुता तुवें संवसारांत धाडलोय. देखून आमी पातकी भुरगीं तुजी विस्वासान तुजे मुखार येता आनी आमकां तुजे बोगसण्यानी शांती मागता. आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्वर दर्यांत रस्तो करता, उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता. तो रथ आनी घोडे, फौज आनी झुजाऱ्यांक भायर हाडटा. तरी ते धरणीर पडून आसात, तांच्यान आनीक केदींच उठोवंक जायना. ते पालवतात, एके वाते भशेन पालवतात. पुर्वीं कितें घडलां ताचो उगडास करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनान हाडिनाकात. पळया, हांव एक नवें कार्य करतां. आतांच तें उजवाडा येता, तुमकां तें दिसना काय? वय, आरण्यांत हांव एक रस्तो करतां. सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयतां. रानवट मनजाती म्हजी स्तुती करतल्यो. कोले तशेंच शहामराग कित्याक म्हजे विसलेले परजेक पियोंक दिवं? हांव आरण्यांत उदक दितां आनी सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयतां. जी परजा हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगटतली. देवाचें उतर. देवाचे उडपकार. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यां, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यां, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. गुलामपणां नासलेले आमकां सर्वेस्परा परत्यान सियोनाक हाडले तेन्ना आमकां तें सपोनशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटल्यो हांसो आनी आमच्या वंटांनी वळतालीं गितां. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यां, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. अणभवर्तले गो
तसलीच्या सर्वेस्परान तांचे खातीर केलेला वय सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्र केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्र केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्र केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सांत पावलून फिलिप्पेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप भावा भयणीनो जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां ताचे पासत चोर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखलां कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय जाय म्हूण म्हजो एकच शेवट नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच म्हणलेलें नितीवंतपण ना बगार म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था उद्देशी म्हाका मेळटा हे भावार्थाच्या आदारार देवातान मेळ्ळां तें देणे म्हणयेत क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें बगी जाय म्हूण म्हजी आशा ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जिवन जातलो म्हूण म्हजो एकच भरवोसो आनी आशा हें सकड हांवें इतल्या भितरच जोड जाला म्हणून न्हय वा हांव येदोळच शेवटा पावला म्हणूनय न्हय तरी पूण हांव आजुनी धावांत आसा जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतलां तशें हांवूय ताका जिखून गजय म्हूण हांव धांवतां भावा भयणीनो म्हजी धांव हांवें येदोळच संपयला म्हूण हांव चिंतिना पूण इतलें मात्र हांव सांगतां आसा तें विचारता फुडें आसा तें धरूंक हांव वत धाडटां शेवटी मेळोंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट खंचोन म्हणजे जेजू क्रिस्ता थंय उंचले आपोवणे मेळ्ळेल्याक तयार आसलेलें इनाम जोडी जाय म्हणून हांव साधन करून धांवतां देवाचें उतर देवाचे उपकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया आतां तर म्हणटा सर्वेस्पण सगळ्या काळजान मुजेशी फाटी येया कित्याक हांव सगळोच बोळो आनी काकुळदा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सभे जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका सौम्या जेजू तवळ ओलिवेत दोंगरा गेलो दुसऱ्या दिसा सकाळी भोवपंत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातच बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो तवळ प्रद्वार करतना धरलेले एके स्त्रीक शास्त्री आनी फरीजेव ताचे ससी हाडून आयले जम्या मदें तिका उबी करून ते म्हणूंक लागले मेस्त्री ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदातनाच सांपडली तसले स्त्रीक फातरावन जिवीशी मारी जाय म्हणून मोइजेनस नियमशास्त्रांत फरमायलां पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय जेजू कुशीर करून घालना ताचेर गुन्यांव माणसो तांच्या सबल असो इरादो आसलो
पूण जेजू सकला बघून आपल्या बोटान धरणीर बरोवन चार पडलो. ते थंय रावन सवालां घालीत आसले. देखून तो नीट रावन तांकां म्हणलो, तुमचे मदलो पातक नातलोलो तिका पयले फातर मारूं. उपरांत तो परत्यान बागून धरणीर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मलगड्यात हांव निमाणो पर्यंत थंयचे निकळ्ळे. उबी आसलेले स्त्रिये संगताक उरलो जेजू एकलोसो. जेजू नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणालो, बाई, ते सक्कड खंय? कोणी तुका गुन्यांवकार केली? नांदनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हणे, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना. वस आनी मुखार पातक करिनाका. देवाचे उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, हेची सुवार्ता भोव अपुरबायेची सुवार्ता, देवाच्या मोगान देवाच्या कडवळ्यान भरलेली सुवार्ता. हे सुवार्तेन तर तुमी आयकलें. एका प्रदवारी स्त्रियेक थंयसर हाडून आयिल्लें घडीत प्रद्वाराची करणी तुमी जाणांत. व्याभिचाराचें जिवीत, व्याभिचाराची करणी आदारतनाच शिरकून पडलेली एक स्त्री. कोण हाडून येतात? शास्त्री आनी फरीजी. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देशच लोकांक मनशां बरी जिवंक शिकोवच्याक आयिल्लो. हांगासर पळया, हे शास्त्री आनी फरीजी प्रद्वाराची करणी करनासलेल्या स्त्रियेक ओडून हाडतात. न्ही, प्रद्वाराची करणी करीचे जाल्यार एकल्याक साध्य आसा. दोगा जाणां जायचे. वय गे, दादलोय जायचे न्ही. थंयसर दादलो ना पळया. सर प्रद्वाराची करणी एका स्त्रियेन केल्ली मात्र सुखोगी. दादल्याकी तांणी ओनाडीचें आसलें न्ही. दादल्याकी फातरायचें आसलें न्ही. दादल्या सोडलां, एक्सक्यूज. स्त्रीक धरलां. म्हळ्यार पुरुश प्रधान समाजेंत स्त्रियेन केल्लें खंयचेंय वायटच. स्त्रियेन केल्लें अपराध, दादल्यान केल्लें अपराध न्ही, असलें चिंताप. देखून त्या स्त्रियेक हे शास्त्री फरीजे वाडतात, जेजू लागीं उबे करतात आनी म्हणटात, प्रद्वाराची करणी करतनाच तिका धरलां. तशें म्हणटाना थंय दोगां जाणां असो येत न्ही. वय की न्ही. आनी दादल्या सोडलां पळया. आनी थवळ नियमशास्त्र अशें बरोवन आसा, प्रद्वाराची करणी करतना जर तर एक स्त्री सांपडली जाल्यार कितें करी जाय? फातरावन जिवेशी मारी जाय. फातरावन. पळया, हाका न्याय म्हणटात गी? नीत म्हणटात गी? ना. एकल्याक फातरावचें आनी एकल्याक जिवंक सोडचें. म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो, जेजू इतलो दयाळ आनी इतलो मोगाळ हांगासर पळया, तो त्या स्त्रियेचेर बिरमत पावता. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी तिका दुशीत मात केलें, सगळ्यांनी तिका बोट मात जोगलें, सगळ्यांनी तिका कितें केलें? सगळ्यांनी तिका खांटाळली. म्हळ्या ती कित्याक प्रद्वाराची करणी करूंक लागली? कित्याक तिने ती वृत्ती धरली? तिची परिगत कितें? तिचे कश्ट कितें? म्हणलें कित्याक आमकां थंयसर खबर ना. थोडे फावटी प्रद्वाराची करणी करूंक थोडे फावटी स्त्रियेनच कुशेन केल्लें म्हूण सांगूंक जायना. तिका कांय वत्तड आसलें जावंक पुरो, कांय भिरांत आसली जावंक पुरो. वय कांय घरची परिस्थिती एकदम पाड आसली, दिसपडतो ग्रास काडूंक कश्ट आसलें जावंक पुरो. आवय बापाय हुशार नात, तांकां वगत हाडूंक गत ना असल्या परगतीक ती सांपडलेली जावंक पुरो. वा ग्रेस्त मनशाच्या, वा एका कुणीगाराच्या, वा एका वत्तडाक दवरच्या मनशाच्या बांदपासाक सांपडलेली जावंक पुरो.
न्ही आधुनीक काळार अशेंच घडता आधुनीक काळार अशेंच घडता थोडी पिंतुरां तुमी पळयलीं जाल्यार मुवीज फिल्मां पळयलीं जाल्यार असल्या वृत्तेंत आसलेल्या स्त्रियांची गत म्हणी पळयली जाल्यार ती कुशेन त्या वृत्तेक गेल्ली न्ही कळ्ळें गे दुबळेकायांत वत आसल्या कुटुंबाच्या त्या भुरग्यांक नेणट्या भुरग्यांक त्या चलयांक तुका फॉरीन व्हरता तुका भायर धाडटा युरोपा व्हरता अमेरिका व्हरता म्हूण सांगून पुसलावन तांचेरचे पयशे काण घेवन तांणी कोणाकोणाचेर रीण काण घेवन पयशे दिवन उपरांत असल्या धंद्याक जबरदस्ती व्हरून लोटुल्ले आसा कित्याक हांगासर जिवंक गत ना खावंक गत ना असल्या परगतेंत खाम ना एका अनाथ गांवांत परदेशी गांवांत थंय वचून सोडला आनी असल्या धंद्याक तांकां व्हरून लोटलां असली परिगत भोगचीं जायतीं जाणां आसात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो समाजांत आसात वय की न्ही आसात की ना आसात कांय थोडी सळावळ जावन कांय थोडी इश्टागत जावन कांय थोडी मोगाची उतरां आशार पाशार करन जावं पुरो इंस्टाग्रामार जावं पुरो फेसबुकार जावं पुरो खंयच्याच सोशल मिडियार अशें वळख जावन एका परकी चल्या सो इश्टागत जावन सळावळ जावन फोनार उलोवन आनी उपरांत आपली कुडीची नग्न चित्रां ती धाडून भितर धाडून आपल्या चेड्याचेर विश्वास दवरन पुरा समर्पीत केल्ल्या चलयेक उपरांत एक एक फोटो धाडन तुवें अशें करी जाय अशें करी जाय तशें करी नातल्यार सोशल मिडियार व्हायरल करता अशें म्हूण सांगून ब्लॅकमेल करन कितले बोटी असले असायक परिगतेंत असल्या स्त्रियांक चलयांक घालचे प्रयत्न अजुनूय जावन आसा तशें म्हणटना ती दुशीत म्हूण आमी सांगूंक जायना ती अपराधी म्हूण आमी थारावंक जायना ती गलीस म्हणून आमी परगट करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ते खंयच्या परिगतेंत खंयच्या स्थितींत आसून तसले करणी तांणी केल्या म्हणलें समजूंक जाय आनी जेजू हें बरें समजल्लो ह्या स्त्रियेक थंय कांयच वायट नातलें तिका ह्या शोशीत समाजांत तिका शोशीत केल्लें ह्या पुरुश प्रधान समाजांत तिका अपराधी केल्लें ह्या पुरुश प्रधान समाजांत तिका गुन्यांवकाराच्या जाग्यार बसयल्लें कित्याक तिजे तोन फायदो जोडलेले आनीकय जायते दादले आशिल्ले तांकां कोणाकय मेन्शन करूंक ना देखून जेजू कितें म्हणटा तुमचे मदें पातक नातलेलो कोणी आसा जाल्यार तिका पयलो पतर मारूं दी तुमचे मदें पातक नातलेलो आसा जाल्यार तुमच्या मदें असली करणी करनातलो आसा जाल्यार पयलें पतर मारूं पळया जेजून तें सांगिचें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया असल्या दुर्गतेक असल्या असायकपणाक सांपडलेल्या स्त्रियेक जेजू कशें एक आदार जावन रावलो पळया हां चोडेपोटी असल्या संगती वळख जाल्ल्यांक आमी दुशीत करचें आसा न्ही गे हां वय की न्ही आड पडलेल्याक आमी चड गुड्डायल्ले आसा उखलच्या बदलाक तो कित्याक तशें पडलो ती कित्याक तशी पडली कितें परिगत म्हणून समजोवच्या बदलाक पारखुच्या बदलाक पडला न्ही सगळ्या सांगाता मेळून आमी सगळ्यांनी फातरावचें आसा कळ्ळें तें गी तें तशें न्हू बाबा आयकल्लें मात्र थंय तशें गेलें गी अशें जालें की अशें चिरकून पडलें वय गी तें तशें आमचें जजमेंट पास जावन जालें आमकां गोत्तू ना ABCD आमकां गोत्तू ना ताचें मुळावें कारण कितें परिस्थिती एक्चुअली कितें घडलां कळीत ना खंय एकलो पडलो गुड्डायलें एकल्या फातर मारलो आमी मारले फाटी मगार पळोवंक ना जेजू म्हणटा तशें करनाकात तूं पयलें व्हरून पळय तुजें तें पाताक आसा की पळय सकाळीं जेंचें हांव बगेवंत तो बोगरा पातकी ताणें गेलें सूख हांव गेलो बगेवंत देखून जेजू म्हणटा तुमचे मदें पातक नातलेलो आसा जाल्यार पयलें पातर मारूं दी पातक आमी हर एकले पातकीत न्ही गे वय की न्ही फातर मारचें अधिकार आमकां आसा फातर मारचो अधिकार कोणाक सांगा सर जेजूक मात्र कित्याक तो मात पातक करनातलो
ताका फातर मारचे अधिकार आसा, कित्याक तो मात्र पातक नातलेलो मनीस, पूण तो फातर मारताय मारना. जेजू म्हणटा तुमच्या मदें पातक नातलेलो कोणी आसा जाल्यार फातर मारूं. आतां कोणी ना, जेजू थंय फातक ना, जेजूक फातर मारी येत गी ना. स्त्रियेक मात्र न्यायालय दादल्यांगे मारी येत, कळ्ळें गे, दादल्यांगे व्हडले व्हडले फातर मारी येत जेजूक, पूण तो मारिना. कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा फातर मारचें बरें न्ही, फातर मारचें बरें न्ही. कित्याक म्हळ्यार तो मनीस ऑलरेडी दुखींत आसा, वळवळ्यांत आसा, नाल्या इसायाचें वळवळे, जिवाच्या मरणाच्या भियाचे वळवळे, आकांत, खावचेणी भें, माराचें भें, हें सगळें आसा. ताचेड्यान तुवें वचून फातर मारचें, ताचे विशीं निंदा करची, हळशीक उलोवचें, गाळी दिवचें, गुड्डावचें, कोटावचें, हें बिलकुल नजो म्हणटा जेजू, बिलकुल नजो. असायक जाल्ल्या मनशाक थांगता जाल्यार हात दिवन उखल उखल, असायक जाल्ल्या मनशाक थांगता जाल्यार सांगात दिवन बरेपणाक हाड. पडलेल्या मनशाक, असायक जावन पडलेल्या मनशाक सांगात दिवन उठय, फुडें वचोशें कर. जेजून तेंत केलें ह्या स्त्रियेक, न्ही पडलेली स्त्री, ती पडलेली स्त्री, असायकपणाक वळवळताली स्त्री ती. जेजून तिका हात दिलो आनी म्हळें उठ उठ, हांव तुका अपराधी म्हणना, हांव तुजे गुन्यांव मांडिना, हांव तुका फातरायना, वस आनी मुखार फातर करिनाका, वस हांव आसा. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पडलेल्या मनशाक जेजू कशें उठयता पळया, पडलेल्या एका स्त्रियेक कशें उठयता पळया. आनी तितली स्त्री पळया जेजूच्या मोगाची एक अपोस्तल जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक परिवर्तन जावंक चड वेळ ना, परिवर्तन जावंक चड वेळ ना. एक मनीस पडता, एक मनीस सुकोन पडता, एक मनीस पातक करता. पातक केलें, पडलो, आमी सगळ्यांनी ताका फातरावचें न्ही, ताका खेणचें न्ही. तुवें तेंत केल्लें सूख 100 पटी जारोन जारोन नेरोन न्ही गे, थोडे पटी आसा. एक सूख जाली आबा, परतून तें 1000 पटी सांगून दाखोवंक आसा, 1000 पटी तेंत उडास काडूंक आसा, 1000 पटी सांगलें सांगून नारोन 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 त्या मनशाक हळटार 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 जी विशीं मारचें खाले येता. थोडे पटी आमची आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू म्हणटा बिलकुल तें सामानी. एक पटी सुकोन पडला, बक्षी जालें, परतून त्या विशीं उलय नाका. कुटुंबां थोडे पटी जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कुटुंबां थोडे पटी जाता. कितलीशीं कुटुंबांत कितल्यो चलयो जावं पडो, एक पटी सुकोन पडल्यात, कितलेशे चले एक पटी सुकोन पडल्यात. अरे एक पटी उलयतना तूं तशें न्ही, तूं अशें न्ही, तुजें तशें न्ही, अशें न्ही, पुरो कोत्ता म्हाका, तें कोत्ता, काल्याक जालें सोडा, बक्षिया. परत फातराय नाकात, कुरसाय नाकात. जाल्ल्या गायाक जाल्ल्या गायाक परतून खोंकी नाकात, खोंकी ना, कावळ्या बरी खोंकी नाका, चड जाता, दुखता. परत बदलूंक कसो जाता, प्रतिकाराचो हग्याचो एक द्वेश उपजोवंक कारण जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. मनीसांनी की पाड जावंक कारण जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आमी कितें करूंक जाय पळया. जेजून बोवा प्रभुन कितें केलें पळया. तो म्हणटा त्या स्त्रियेक बाये म्हणटा न्ही गे, बाये न्ही गे. पळया एक प्रद्वारी आसती, ताच्या वळखीची न्ही, एक कोटीकर्णी करता आसतना शिरकोन पडलेली, पूण ती कोटीकर्णी तिणें जाय म्हूण करूंक ना. असाय परिस्थिती वळख जावन केल्ली म्हूण जेजू बरें जाणा. आनी ह्या शास्त्र्यांनी फारिजावांनी ते व्हडले पातकी कळ्ळें, सुनो काडलेले फोंड, ते सुनो काडलेले फोंड बायल्यान बरे दिसतात, भितर आसा तांचे कुसडाय. असले मनीस जेजू बऱ्या जाण आसलो, आमच्या कमिरे विशांत जेजू बरें जाण आसलो. आनी असल्या निरपराधी एका स्त्रियेक अपराधी करून उबे रावयला जेजू कितें तशेंच केल्लें तांणी. निरपराधी मनशाक अपराधी करून रावंक तांकां बारी खुशी. हें जेजू बरें जाण आसलो. तांच्या भितरल्या खोट्या खमिरेची ताका खबर आसली. दोळे सुनो काडलेल्या फोंडा बरी ते आसले, भितर कुसडाय आसली, हें जेजू जाण आसलो. देखून तो त्या स्त्रियेक म्हणटा बाये ते सकट कितें आसात. बाय एक संबंध रुता करता पळया, एका भयणीचो संबंध, एका पातकी स्त्रिये थंय जेजू एका भयणीचो संबंध रुता करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आमकांय जर तर एक मनीस पडला, एक मनीस कश्टान आसा, एक मनीस पातकांत आसा, एक मनीस एका संदिग्ध परिस्थितीक लागून तशें जालां, तसल्याक आमी पयस करचें न्ही, तिरस्कार करचें न्ही, खेणचें आनी तांकां आनीकय पाड पयस करचें न्ही.
बघार ताचे ते संबंध जोडी जाय भावाचो भयणीचो संबंध रुता करून तांकां परतून त्या बरेपणाक हाडचे प्रयत्न आमी हर एकल्यांनी क्रिस्तांवांनी करूंक जाय म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. आनी ते म्हणटा उपरांत म्हणटा ते खंय गेले उरले पुरा खंय गेले ते सकड खंय गेले कुणी तुका गुन्यांवकार केले ना दनिया म्हणाली. जेजून तिका म्हळें हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना वस आनी मुखार पत करिनाका. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू कितें म्हणटा म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. हांव दया दाखोवंक येयला तुमी दया दाखया. एकामेका थंय कनवळे जाया एकामेका थंय दिनपणाचें जाया एकामेकाची मासां गावचें एकामेकाक दुशीत करचें एकामेकाक अपराधी करचें तें करूंक वचूं नाकात. तूं हांव भाग्यवंत तुमी पुरा खोटे हांव सत्यवंत तुमी पुरा पातकी अशें चिंताप सोडा. कित्याक देवा मुखार आमी हर एकले पातकी. जर तर देव फातर कोणा रवो जाल्यार समी फातर कोणा रवो जाल्यार समयाच्या फातराच्या मारातान हांव बचाव जावंक सकन तूं बचाव जावंक शकशी ना. सगळ्यांक फातर पडटले फातरापान धरले सगळ्यांक. कित्याक म्हळ्यार जर तर देव समीचेजो फातर मारूंक सुरू करीत जाल्यार सगळ्यांक म्हाका तुका सगळ्यांक फातर पडटले. कित्याक म्हळ्यार सोम्या मुखार आमी हर एकले गुन्यांवकार देखून आमी हेरांक गुन्यांवकार करचो अधिकार आमकां बिलकूल ना. जर तर आमकां गुन्यांव करचो अधिकार आसा जाल्यार कोणाक आसा जेजूक मात्र आसा देखून तें समजोचें. पूण जेजू जाल्यार म्हणटा हांव तुमकां गुन्यांवकार करिना. कित्याक तुमची परिगत हांव जाणा तुमची अस्कत काय हांव जाणा तुमचें उणेपण हांव जाणा देखून हांव तुमकां गुन्यांवकार करिना. कित्याक तुमी म्हजे भाव तुमी म्हजे भयणी देखून हांव तुमकां गुन्यांवकार करिना. परत पातक करनाकात फाटीं येया. असो वेळ लागीं पावला परिवर्तन असो वेळ देखून तुमची पातकेची निसंडा बरी खबर सतमना सर्गेचें राज्य लागीं पावला म्हणलो जेजू आज आमकां आमच्या जिवितांतल्यान परिवर्तन जावंक आपोवणी दिता आनी ताची भाव भयणी जावंक आपोवणी दिता. आमी त्याच स्पिरितान एकामेका भाव भयणी म्हणलें समजून बुकसून मोगान बुकसून सुदारसून पडलेल्यांक उबी नीट करूंक हात दिवन वावरूंक जायची कृपे दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमकां फौज जावं दीत म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया तरी एका देवा ते आसूल आमचो भाव तो सारया सगळीं सांगता एकाच देवा सत मानता सर पदवेदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसच्या आणि ना दिसच्या सर्व वस्तूंचो रचणार आणि एका सुम्यान जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलोच पुत्र सर काळा आदी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसरलो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसत आनी आमच्या चुडवण्या बसत सर्गांत देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें गोड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंस पिलाताक ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका नित्य पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला दिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवांत परतून येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी देवता तो बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा भावो प्रभुते वरवयीन कोलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मतावरी स्थापलेले सभे सत मानता पातक्याच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नाना सामून मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास उरवता. आमेन. ह्या विश्वासान भावार्थान आनी बरवशान आमची मागणी आमची गरजो तरी एका देवाच्या पांयांतळा आमी समर्पण दिवया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक आनी सव लायकांक तुजे बेसांव दी. आमी सोमेस्तांनी तुज्या पुता जेजूचे प्रेरण सोड एकोटी रितीन जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. जात मत धर्म वा भास म्हणले लेखी नासतना आमी सोमेस्तांनी मनशापणान जियोंक आमकां कृपा दी. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांचे मोतीन उजवाड दी. तांणी स्वार्थ सांडून सव लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थी मनान वावरूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक.
आमचे फिरगजेंतल्या सर कुटुंबांचे तुजे बेसांव घाल. भगवंत कुटुंबाची देख घेवन मोगान आनी देवासपणान जियोंक गरज असो आदार आमकां लाभय म्हूण मागता. आमच्या फिरगजेंतल्या युवा जाणांक आनी भुरग्यांक तुका समर्पण दिता. तांणी कोणेय वायटाक सांपडा नशें कर. तांणी बरें शिकप जोण, बरो फुडार जोण, बऱ्या मावल्यांनी तांचे जिवीत जियोंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या पिरगजेंतल्या सर प्रायवंतांचो आनी पिडेस्तांचो आमी उडास काडटा. तांकां तूं आदार आनी घटाय दी. तांच्या कुटुंबाच्यांनी तांकां दिवची सेवा सुपळ कर म्हूण मागता. येवकरसांतल्या तुज्या पुता जेजू थंय आमी एकवटतना आमचे मदलो बांद घट कर. भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. एक घडी बरो मेंदोळे दंपी आमच्या गरजां खातीर मागया. कठीण दगीन आमी आसा. बरो पावस आमकां धाडूंक. पावसाची मोडां येतात आनी नितळटात. पूण बरो पावस पडोवन हे भुमीचेर थंडाई उपसोवंक, उदकाचे समस्ये परिहार जावंक, रानांत मल्यांत जायत्या जानवरांक, जायत्या सुकण्यांक, संवजांक उदकाची गरज आसा. बरो पावस तडून पृथ्वी थंड करून उदकाचे समस्ये परिहार करून सगळ्या जिव्या प्राणियांक बरें उदक फावो जायशें कर म्हूण मागया. सांगतास मागया. आज जायतीं जाणां हेरांक अपराधी म्हूण थारोवच्यानच बिजी आसात. आमी अपराधी, आमी पातकी. हेरांक फातरावचो अधिकार म्हाका ना म्हणलें समजून एकामेका बोगसून एकामेकाक काकूळट दाखोवंक, दया दाखोवंक, मोगान आदासून सुदारसून जिवंक जाय अशी कृपा मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसा. जायते पोटी आमी निसरून पडटा, सुकून पडटा. ह्या संदर्भार पडलेले आमकां एकामेका उठोवंक, एकामेका बोगसूंक, एकामेका मोगान समजून घेवंक जाय अशी कृपे देनी फोव कर म्हूण मागता. कशें तूं सर्व दयाळ, आमी दयाळ मोगाळ जावंक जाय अशी कृपे देनी आमकां फोव कर म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापा उंडो गो मासो वाईन बाका फोडासो फोडामच्या वावरासो गुर्तामच्या मोगासो ओपन गे बापा मोकार जासो ओपन गे बापा उंडो गो मासो वाईन बाका फोडासो फोडामच्या वावरासो गुर्तामच्या मोगासो ओपन गे बापा मोकार जासो. सर्वेस्पो देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गोवाचो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पोशण जातलो. ओपन गे बापा उंडो गोवाचो वाईन ताका फोडाचो फोडामच्या वावराचो गुर्तामच्या मोगाचो ओपन गे बापा मोकार जासो.
आसो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पिवन जातलो ओपन गे बापा मुंडो मासो वायट काका फोडासो फोडांच्या वावरासो गुतांच्या मोगासो ओपन गे बापा नो काळजासो म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद वेदा देव बाप्पा मानता तसलें जावण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेत आमच्या आनी आपल्या पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घे भोव पवित्र देव आमच्या भोव मोगाळ बापा पातका लागून आमचें कसलेंच दान तुका मानूंक नसो तरी तुज्या प्रितीवंत पुतान आपल्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तें भेटोवच्याक आमच्या हातांनी घालां तें आतां आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी त्याच जेजूच्या रक्तान आमची पातकां धुवन काड पातकाच्या मरणांतली आमकां उठय आनी आमकां नव्या जिविताच्या संतोशान आमची काळजां भर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्प तुमचे सोबे आसों आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्याचो सर्वेस्परा मनशा मुखार लजेक सांपडलेले प्रद्वारी बायलेक तुज्या पुता जेजून पातकाच्या कॅस्तेंतली आनी मनशाच्या दारुणायांतली सोडयली आनी आमचो देव भोव पवित्र आनी नितीवंत जावनी मनशां परी झडती करिना पूण अस्कत पातक्यांक हात दिवन उबारता आनी बोगसाणे दिवन शांतीन भरता म्हूण ताणें उतरांनी आनी करण्यांनी परगट केलें ही आमच्या देवाच्या काळजाची करुणाई आमकांय फावो करताय म्हूण वळखून तुजे मुखार आमी येतांव आनी सर्गीच्या सर्व दळबळां सांगाती तुज्या मोवाळ दयाळ काळजाचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव तुझ्या वैभवान सर्गे तुका जय जय सर्वेश्वराचे नामी येता नागा जय सर्गे तुका जय जय पवित्र गडी संभ्रम भाव भयणीनो आमची काकूळत आमची करुणाय आमची बोगसाणे आमची बिरमोत आमचे थंय आसा ती आणखी उरची जावं पदकान सांपडलेल्यांक अस्कत असलेल्यांक असाय परिगतीन सांपडून वद्दाडतेल्यांक ची बिरमोत पावोंक तांकां अपराधी म्हूण फैसल करिनासतना तांकां नव्या जिविता उबारूंक जाय अशी कृपे दी सुमेच्या कुडी रक्तातून मागून घेवया बापा करोसो तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुकुशेने कस्ट मरण सोसूंक इच्छा दी ताणें उंडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची तेस्परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससनी कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Babarta songgutu pergetuyang Jesu melo, Jesu जीवन सारा, Jesu नव्यान येताला. बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवीत सोडून आणि सोडूनची कालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारग सेवतेल्या मासमेस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पीटर पोल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखार मळपणूक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाच्या माया संगती तिसपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आजनामनान दवरना एकामेका बक्षूंक एकामेका पडलेल्या उठोवंक जाय अशी कृपा जाय अशी काकूळट बक्षाणें आदारांनी मोग मागून देवान सुमये शिकलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान सांग आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार. दयेकुणे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशानत रेखतेल्याक आमकां तुजे उदार काकूळतेन सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदत्ता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबरताचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माया मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली. पडलेल्या अस्कत मनशा कुळाक हात दिवन उठयता ती मोवळ्यान कनवळ्यान बक्षिता ती. आमी तसले मोवळ्याचे कनवळ्याचे दिनपणाचे जावंक आपोवणी दिता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुणारगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. जेसू तू ये मुझे काळजान प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख नेवराय दैवी सक्ती माग. जेसू
वचपाक जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सक्तीन वाग जेवण ते सर्गींचे आत्मीक घटाय दिवचे वते हे बाग मोचे काळजांत तुका सेवचे जेवण ते सर्गींचे आत्मीक घटाय दिवचे वते हे बाग मोचे काळजांत तुका सेवचे तये जेजू दुर्लभ जेजू उंड्या रूपार काळजांत राव जेजू प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा लजेन जेजू मुखार उबी जाल्ली प्रद्वारी स्त्री ताच्या उतराची गोडसाण आनी काळजाची दयाळाय साकून शांतीन घरा गेली हिस्स गोडसाण आनी दयाळाय ह्या मिसांत आमकां साकोव मेळ्ळी ह्या खातीर आमी तुका दिन वाचता आनी तुजी शांती घेवन परत घरा वेता आनी ह्या फुडें पातकाक पडना जावंक विस्वासान तुजे कृपेचें बळ मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार नमन तुका पवित्र खुसा नमन आमच्या मोगाक करता नमन खुसा जैते भोवता नमन खुसा आमच्या सोम्याच्या खुसा मोरना पर्यंत जेजू कांतो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्याने तलो खुसा अपमानात निवरान मानपावो केलो कष्टा मरणान सर्व शांबर वसवू देलो नमन तुका पवित्र खुसा नमन आमच्या मोगाक करता नमन खुसा जैते वता नमन खुसा आमच्या सोम्याच्या सगळी सांगता मोगाळ पुता सोवे अंगार मोरी आशीर्वादी रोजारी साहेबिनी नमान बळोक जेजू आशीर्वादी आमकां सगळी सांगता बघेवन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन